सांब पावलानं कोरिंथघरांक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. तशें आसता भावानो, आत्मीक मनशा लागीं उलयले बरे तुमचे लागीं उलोवंक म्हाका साध्य जालें ना. तुमच्या सायबाच्याच थळार रावून बाळशा लागीं उलयले बरे म्हाका उलय जाय पडलें. देखून तुमकां हांवें शीत दिलें ना, बागार दूद दिवन वागयलें. कित्याक शीत जेवन चिरवचें त्राण तुमकां नातरलें. आतां जाल्यार तितले त्राण तुमकां ना. कित्याक आजुनी तुमी मनशा सायबाच्या थळार जियेतात. तुमचे मोदें मोसोर आनी झगडीं आसा सर तुमी आनीकी रक्ता मासाचे मनशा सायबा प्रमाणे जियेतले म्हूण जालें न्हय. जेदवां एकलो हांव पावलासो आनी एकलो हांव आपोल्लोसो म्हणटा, तेदवा तुमी आनीकी मनशा सायबा प्रमाणे जियेतात म्हूण जालें न्हय. आपोल्लो म्हळ्यार कोण, पावल म्हळ्यार कोण? तुमकां भावार्थाक हाडून पावयलेले सेवक मात्र. सोम्यान आमकां हर एकल्याक दिल्ल्या आपोवण्या प्रमाणे काम करतले. हांवें बी रोयलें, आपोलोन ताका उदाक वतलें, पूण तें वाडाशें केल्लें देवान. तशें आसता बी रोयतलोय उदाक वतलोय मुख्य न्हय. वाडाशें करता तो देव मात्र मुख्य. रोयतलो आनी उदाक वतलो एकच शेवटाक वावरतात. तरी पूण हर एकलो आपापल्या वावरात एकीद मजुरी जोडतलो. आमी सर्व देवाचे सेवेंत सहा वावराडी. तुमी ताचे शेत, ताचेंच बांदाप. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्परान आपले दायज कर्ण घेतला तो लोक भागी. सर्वेस्पर जे परजेसो देव, जे परजेक आपले दायज करून ताणें विंचून काडल्या ती परजा करीच सुभागी. सर्गार थावन सर्वेस्पर नदर घालता, सगळे मनशाकूळ तो पळयता. श्लोक. सर्वेस्परान आपले दायज कर्ण घेतला तो लोक भागी. संसाराच्या सर्व निवासियांचेर आपल्या शिवासनार थावन तो दिश्ट घालता. जाणें तांची काळजां घडली तो वळखता सगळ्यो तांच्यो करण्यो. श्लोक. सर्वेस्परान आपले दायज कर्ण घेतला तो लोक भागी. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवन आसा. तो आमचो आधार आनी आमची ढाल. ताचे थंय आमचे काळीज संतोसता. ताच्या पवित्र नांवाचेर आमी फाथेवन रावता. श्लोक. सर्वेस्परान आपले दायज कर्ण घेतला तो लोक भागी. सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. सिनागोगांतलो भायर सरून जेजू सिमांवच्या घरा गेलो. थंय सिमांवची सासूमाय कठीण तापान न्हिदली आनी तिचे खातीर तांणी ताचे लागीं उपकार मागलो. जेजून तिचे सरशेन उबो रावन तापाक फरमायलें आनी ताप सुटलो. तक्षणच ती उठली आनी तांची सेवा करूंक लागली. दीस बुडोवन येताना ज्या कोणागेर विविध पिडा रोगाची मनशां आसलीं तांणी सकटांनी तांकां ताचे सरशीं हाडलीं. हर एकल्याचेर ताणें हात दवरले
आनी तांकां सगळ्यांक गूण केली. साबारां भितरले देव सारी तूं देवाचो पूत म्हणून भोब घालीत भायर सरन गेले. आपूण क्रिस्त म्हूण ते जानासले देखून जेजू तांकां बेश्टावन उलोवंक सोडिनातलो. दीस उजवाडतस नर मनीस नातलेले एकसुरे सुवातेक तो भायर सरन गेलो. पूण लोक ताची सोदना करीत तो आसलेले कडेन आयलो. आपणाक ताणें सोडून वचनाये म्हणून तांणी ताका आडावंक पळयलें. पूण ताणें तांचे लागीं म्हळें, हेर शहरांकी देवाच्या राज्याची बरी खबर हांवें परगट करी जाय, कित्याक हेच खातीर म्हाका धाडला. उपरांत तो जुदेयाच्या सिनेगॉगांनी प्रसंग करीत आसलो. देवाचे उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्ता.